हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतलें म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय आमेन. उद्गाराची प्रार्थना. देवाचे माये म्हजो उगडास कर हे बागीवन आंकवारी आनी माये तुजो हांवें सदांच उगडास करूंक म्हाका आदार दी. भोव बागीवन आंकवार मारये देवाचे माये जेजू लागीं म्हजे पासत माग हे निर्मळ वस्तुरे जेजून म्हाका भायर घालूंक कधीच निर्मी नाका मारये म्हज्या काळजान तुजो मोग करूंक आनी म्हजे जिबेन तुजी तुस्त करूंक केन्नाच हांवें तामनां जावं निर्मी मारये जेजू खातीर तुज्या व्हडल्या मोगा पासत हांवें ताचो मोग करूंक निर्मी मारये हांव तुजो एक कालतो साकूर जावं निर्मी मारये हांव सगळोच म्हाका तुज्या हातान घालता तूं म्हाका मानून घे आनी म्हाका सांबाळ मारये म्हज्या मोन्नाची निमाणी घोडयेर पर्यंत तूं म्हाका सांडी नाकाय नमान मुरये तूं म्हजो आसरो म्हजे पासत माग तुजेरूच हांवें सगल्या म्हज्या काळजान तावन बरवोसो दवरलाय मारये तुजेर बरवोशान पातयोन रावता ताका तूं केदींच सांडी नाकाय तुका जाय जाल्यार मारये तुजेर पातयोन रावता ताका सोडवून मेळनासतना केन्नाच उरोना नमान तुका देवा बापाचे दुवे नमान तुका देवा पुताचे माये नमान तुका पवित्र आत्म्याचे पोतिनी नमान तुका देव पवित्र त्रिंदादीच्या टेंपला बागीवन माये अदृश्टाक सांपडलेल्यांच्या आदाराक ओस्कोतान आदार दी पोरशे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवाक भेटलेल्या आंकवारी खातीर विनंती कर तुजें पवित्र आनी व्हड नांव वाकांटात तांकां तुजी खेरीत मोजत फावो कर तूं खोरी आवय म्हूण आमकां दाखय एबो निर्मळ आंकवारी आदावाच्या सगल्या चोलया मदें कालती तूं आमकांय तुजेच सारकी कालती आनी निर्मळ कर पातकाचे बांदपास सोडय कुड्ड्यांक उजवाड दी आमकां एक निर्मळ आनी बागीवन जिवीत दी हे पोरी एका दिसाक तुज्या सांगाताक तुज्या पुताक आमच्या दोनयांक आमी भोगूंक पावू आमेन. नोवेनाचो दुसरो दीस आमचे मोगाल माये तूं दाविदाच्या कुडांतलो पोरसोड आनी जुदांच्या बायला मध्ये एक मानिक तुजी सोबिताय आनी वैभव पळोवन
आमी थोटाकता देवचराचे राजवटकेचो बोसम करचे खातीर तूं निष्कळोंक सोलमोली संवसारांतलो पातकाचो काळोख नो पयत करूंक तुवें देवाच्या उजवाडाक क्रिस्ताक जोल्म दिलो एक कोतावीन आंकवारी आनी आमचे भोव मोगाल माये आमी नीज बावार्थान तुका शरण येता तुझे मोगाल नांव उचातना आमची काळजां कुशेन मुरगोडटा मारये आमचे माये आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी आमकां उजवाडाच्या आनी बागियोनपणाच्या मार्गार घाल आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. Notice uderowam Sidonia, oprimitu somoimo, cinezzo corosulia. Notice udetana, uderowam Sidonia. Tu somoimo, cinezzo corosuria, tortisa, Bogu Yesu, Santosa, Karisuda, Dadoshi, Zata Otmo, Dinwasa Tuka Bapa, Nomotis Udetana, Udeoam Cirdonia, oprimitu somoimo, cinezzo corosuria, Nomotis Udetana, Udeoam Cirdonia, oprimitu
somoimo Chile socorrosuya. Mga siya, bini babando, siya dapat niya misan kami wandog yung Bapaci ani Putraci ani Pavitratmyaci navi. Amen. Sorbis potum ci soviasu. तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज वेलंकनीच्या सायबिणीच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया एक बोलान्वीक आवय. आमी सोर भोंवतणी नदर मारल्यार आमकां दिसून येता मनीस कितल्या व्हडपणान भोंवता. ल्हानविकायेन जिवंक कितल्या मनशाक कठीण दिसता. पूण आक्वा मारिया आमची स्वर्गीची आवय, देवाची आवय जावन लेगीत भोव ल्हानविकायेन आमा भुरग्यां पासत जेजू आपल्या पुता लागीं आमचे पासत विनंती करीत आसता. आक्वा मारेची देख घेवन आमी आमचें व्हडपण पयस करून सदांच ल्हानविकायेन चलूंक वेलंकनी सायबिणीच्या मोजतीन देवा बापाची कृपा ह्या पवित्र विसाच्या बलिदानांत मागुया. Mga bini babando, पवित्र पुस्तकान जेजू असो एक पावटी उद्गाटता. एक तरी बाबड विदेशी ती जेजू सरशी आयली आणि जेजून त्याची बाबडत्याची तोखणाय केली. ह्या उतरांनी आगे केदो व्हडलो तुजो बाबाट. म्हाका हेच बाबडच्यान आमी आंकवार मारीचे वालेंकीन सायबिणीचे पांय सरशी आमी आयिल्ले आसा. तिचे वरवीं आमकां जे उपकार आमकां मेळ्ळ्यात आमी दिन वाचता. आमी के भाशेन आमची इंतेसांवां आमची गरजो तिचे मुखार आमी घालूंक आयिल्ले आसा. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान ही आमची सगळीं इंतेसांवां आमी देवाक उबात आसतना आमी ओडकून घेवया आमी पातकी. जायते फावटी ह्योच तरी आपली देख आमचे मुखार दवरली. ल्हानविकायेची वच तरी आवय ती जाली. पूण आमी हे ल्हानविकायेचो गूण आमच्या जिवितांत आमी आपणावूंक ना. तर ह्या वेळार खरें मनान नितळ काळजान येवन देवा बापाक आमी भेटूंक आमची काळजां मनां नितळ करुया आनी प्राचीत रितीन भितर सरुया. मोगाला जेजू, तूं राजांचो राजा आनी दोनयाचो दोनी जावन लेगीत ह्या संवसारान जियेताना ल्हानविकायेन जियेलोय. पूण आमी किरकोळ रोचना आसतना जायते फावट आमच्या व्हडपणान चल्ल्या. ल्हानविकायेचो गूण फाटीं दवरून गोर्व आनी व्हडपण घेवन जियेल्या. अशें करून आमी चुकल्या. सर परवेदार देव आमची काकूत करूक आमची पातकां बगसूंक आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार थोडो वेळ घेवन आमच्यो गरजो जें कितें आमी मागूंक आयल्यान ते देवा मुखार दवरुया.
काकुत्सरा देवा आमी बोव वस्कोत भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडटना तिचे विणवणेन आमचे वस्कोतायेन आमकां बोट दी म्हूण आनी आमचे खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं कोरो दिवं तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजभट चलयता सासनाच्या सासन आमेन. संसार ओस्कोत म्हूण लेखून तेच देवान विचून काडली. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वचप. बावा भयणानो, तुमी देवाची आपोवणे मेळ्ळोली मनशांक कसली ती तुमीच पळयात. मनशाचे नदरेन तुमचे मदें जाणारां वो पदवेदारां वो उच कळीचीं चडशीं नात. तरी जाणारांक लोजेक घालूंक जें कितें संवसार पिशे म्हूण दवरता तेच देवान विचून काडली. आनी शोकतेक लोजेक घालूंक संवसार ओस्कोत म्हूण लेखता तेच देवान विचून काडली. तशेंच संवसार होलकी किकवत कसलेंच मोल नासलोली म्हूण दवरतात तांकां मोल आसलोल्यांचो नाश करूंक देवान विचून काडली. हे परी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली बडाय करूंक जायना. ताचेच देणे तुमी क्रिस्ता जेजूच्या जिवान जियेतात. देवान ताका आमची जाणवाय आमचें प्रमाणीकपण आमची पवित्राय आनी आमचें थारोन करून दिलो. देखून बरयलेलें आसा ते प्रमाणें बडाय दाखोवंक सोदता ताणें सुमया सवें बडाय दाखोवची. देवाचें उतोरे देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आस्रोदी देवा Q3 पेज 166. Asrodi Deva Lipoi maka Garut tuja patya sawi Asrodi Deva Lipoi maka Garut patya sawi Tuc moco boravaso Tuce ruc patieta Usman vero ganta pena Quatai maka Kadoka Asrodi Deva Lipoi maka Garut tuja patya sawi Asrodi Deva Lipoi maka Garut tuja patya sawi
आता तुझ्या नावात तुझे खातीर देवाता आवय जोशी आपल्या धाकट्या पालवान आपल्या एकटायता आसरोदी देवा लिपोई म्हाका घालून तुझ्या पापच्या सावळी आसरोदी देवा लिपोई म्हाका घालून तुझ्या पापच्या म्हाका तुजेर विश्वास चोरीचो काडोका निर्मी म्हाका म्हजो विश्वास आयल्यार म्हजी आसरोदी देवा लिपोई म्हाका घालून तुझ्या पापच्या सावळी आसरोदी देवा लिपोई म्हाका घालून तुझ्या पापच्या सावळी लिपोई म्हाका घालून तुझ्या पापच्या सावळी. शुभ वर्तमानांक उबी रावयात. Hallelujah. 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 साको तुझी तुकाती मानवली देवान तिका विचून काडलेली दूत नव्या कोरोनाची मागिती साको तुझी तुकाती मानवली देवान तिका विचून काडलेली नव्या कोराची. हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मारयेन म्हणलें म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले चाकोनीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें.
सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता, पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान गोर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदरांक तो सोदरा वयले शेवटिता, हीण हळक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहमान ताचे संस्थे खातीर सोर काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपल्या काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमी वेलंकनी सायबिणीचे पुर्बेच्या दुसऱ्या नोयेनान भितर सरतात आनी आयज आमी ह्या विशयाचे नियाळ करता. सायबीण माय एक बो ल्हानवीक आवय. मोगलिशनो आमी जर लुकाचे शुभ वर्तमान पयलो आवेसवर 30 आनी 8वी वळ वाचली जाल्यार आमकां सायबीण मायचो जाबाब देवाच्या प्रश्नाक मेळटा. ही आसा हांव सोर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमण. हो जाबाब आमी जायते फावटी आयकला आनी हाकाच लागून ह्या जाबाबाची खेरीतताय आमी नियाळूंक विसरता. मोगलिशनो जायते फावटी आमकां दिसता की हो जाबाब जावन आसलो सायबीण मायचो भावार्थाचो उलो, पूण त्याहून ओदीक हो जावन आसलो ल्हानविकायेची देख सायबीण मायन आमकां दवरल्या पळय ती. आमी सादी चालती मनशां आनी आमकां देवान जर हें व्हड खेरीत देणें फावो केल्लें, देवाच्या पुताची आवय वो देवाचे सोडवणेच्या वावरान आदबोट घालपाक, जाल्यार आमचो जबाब कसलो जावपाचो. मोगलिशनो आमी मनीस कशे पयले सुवातेर देवाची खोशी मानून घेवपाक नासली. जायतीं जाणां आमी म्हणपाची सायबीण माय 14 वर्साची हो तरणाटी कशी आसली आनी तिणें देवाक आपलो ल्हानविकायेचो जबाब दिलो. जरी तर होच प्रश्न म्हाका आनी तुका देवान विचारलेलो जाल्यार म्हजो जबाब कसलो आसपाचो. आमी घडयेक म्हणपाची आमकां शिकूंक जाय, आमकां आनी कितें आसा, म्हजी सपनां आसा. सायबीण मायच्या जिवितान जायतीं सपनां आसलीं. ती बागयो झुजे लागीं लग्न तिका जावपाक खुशी आसली. ती एक बरो फामील घडोवंक सोदताली, पूण हें सगलें आपलें येवजण तिणें फाटीं दवरली आनी देवाचे येवजणेक ल्हानविकायेन तिणें खान मारलो. मोगलिशनो जेन्ना आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारता तेन्ना आमकां आमचें व्हडपण दिसून येता. जरी तर कोणें म्हाका विचारलो हांव कोण, हांव म्हणटलो हांव जोनस, हांव एक यादनीक, हांव हांगा वावूर कोत्ता. पूण सायबीण मायन अशें पळोवंक ना. जरी तर हांवें तुमकां हो प्रश्न विचारलो जाल्यार आमी आमच्या व्हडपणाची तुस्त आमी गायतल्या, कित्याक हो जावन आसा मनशाचो स्वभाव. पूण सायबीण माय वेगळी मनीस आसली आनी हें वेगळेपण खालतेपण तिच्या जिवितान आसलें, कित्याक ती तिचो संबंद देवा लागीं तिणें थीर केलो. मागण्यान तिणें देवाची खोशी सोदून काडलोली आनी दर एका दिसा ती ही खोशी पाळटाली. तिणें सगल्यान पयलें मनान दवरलें तें म्हळ्यार ती जावन आसा एक देवाचें भुरगें आनी हाकाच लागून देवाची खोशी तिणें आपल्या जिवितान पाळली. मोगलिशनो आमकां हीच ल्हानविकाय सायबीण मायची आमच्या जिवितान आपणावंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. आमी जो संवसारान नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येतलें कशे भाशेन आमी जायते फावटी पदवे फाटल्यान धांवता. आमकां बरें दिसता कोणें आमची तोखणाय केली, आमी पळयता कशे भाशेन आमी सेल्फी सोशल मिडियाचेर घालता. जायते फावटी आमी कितें बरें कोत्ता जाल्यार आमी ताचे फोटो घालतात आनी ते आमी ऑनलायन घालतात. मनशाक बरें दिसता कोणें ताची तोखणाय केली
आमचो नांव बुलेटिन बोर्डार आयल्या. पूण मोगल इश्टानो, मनशाचें जिवीत खरेपणी नियाळ्ळें जाल्यार आमकां कळोन येतलें की हें सगलें सोरोन वेता तसलें. आमची पदवी, आमचे दुडू, आमचें बळ सदां काळ उरपाक ना. केन्ना कोण गिरेस्त आसा तो गरीब जाता, जो कोण गरीब आसा तो गिरेस्त जाता. आयज तूं बळान सुटसुट्टाय पूण फाल्यां तूं असोकतायेक सांपडटलो. आनी हें जावन आसा जिविताचें सोत. आनी ह्या जिविताच्या सोता प्रमाणें आमी जिवंक जाय. ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना म्हाका एक काणी म्हज्या पादिगारान सांगलोली, ताचो उगडास येता. तो म्हणटा की एक दीस एका व्हड मनशाचें मरण जालें आनी ह्या मनशान चिंतलें, आपल्या फामिलीक पयलेंच सांगून दवरलोलें, हांव मेलो जाल्यार म्हज्या मरणाक बँड वाजोयात, व्हड व्हड फुगेट मारात, फुलां उडोया. आनी अशेंच हे फामिलीन केलें. आनी शिमितोरीन व्हडलो आवाज आसलो आनी शिमितोरीच्या पयले वाटेन एक झाड आसलें आनी ह्या झाडार 4 सुकणीं बसलोलीं. आनी ही सुकणीं चिंतूंक पडलीं, आरे बाबा, हो इतलो व्हडलो गोण कोणा? हो एक व्हड मनीस आसतलो. ह्या मनशाचें म्हाका तोंड पळोवंक जाय. पूण मोगल इश्टानो, तांकां लोकांचे खेटीक लागून ताचें तोंड पळोवंक मेळोंक ना आनी ताका फोंडांत घालो. आनी कांय म्हयन्या उपरांत ह्या सुकण्यांनी चिंतलें, आतां तरी वचोन हांव ह्या मनशाचें तोंड पळयतलें. आनी ही तिनूय सुकणीं गेलीं आनी फोंड खोडूंक लागलीं. आनी खोंटा तांकां कांय मेळोंक ना. ह्या मनशाचो इल्लो पासून कुडको मेळोंक ना. मेळ्ळे ते फकत किडे. आनी ती चिंतूंक पडलीं की हांवें घडयेक कसलो दुसरो रॉंग फोंड खोंडला. आनी तेन्ना ह्या किड्यान तांकां अशें म्हळें, तुमी सारक्या जाग्यार आसा. ही जावन आसा शिमितोर, जंय कोणाक मान ना, कोणाक उडवीक ना. सगल्यांक तोच फोंड, सगल्यांक तीच माती, सगली निमाणी धूळ जाता. मोगल इश्टानो, ह्या सोता प्रमाणें आमी जियोंक गरजेचें. आमी जर हें सोत आमच्या मनान दवरलें जाल्यार आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत हें मेळटा, 22 वळी 19, मनशा तूं धूळ आनी धूळ तूं जातलो. जोबाच्या वाचपान आमकां मेळटा, पयलो 22 आनी 1 वळ, मनशा तूं विंगलो ह्या संवसारांत आयलाय, तूं विंगलो वेतलो. हाका लागून आमी पदवेन आनी गोरवान भोंवची गरज ना. आमकां ल्हानवीक जावंक सायबीण माय आपयता. तर आयज सायबीण मायच्या जिविताचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना तिणें केन्नाच व्हडपण धरूंक ना की आपूण देवाच्या पुताची आवय. तेन्ना केन्नाच दुसऱ्यांक आपले सेवेक लावंक ना. परतें जाल्यार ती सेवेची जाली. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयतात कशे भाशेन तिणें ल्हानविकाय देवान आपल्या जिवितान जें बरें केलां ताची तूस गाय. मोगल इश्टानो, आयज आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना आनी ल्हानविकायेचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना आमी एलेक्झांडर द ग्रेट हो व्हडलो सैनीक आनी राजा हाची देख घेवया. ताणें आपल्या मरणा आपल्या सैनिकांक 3 वस्तू करूंक लायल्यो. पयले सुवातेर ताणें सांगलें, आपलो काशाव सगळे आपले वयस वतले दोतोर. दुसरें म्हळ्यार आपूण चलता ते वाटेन, आपलो काशाव वता ते वाटेन सगली म्हजी गिरेस्तकाय जमनीर उडयल्ली आसतली. आनी तिसरी आनी निमाणी सगळ्याहून आठवी ताची खोशी आसली ती म्हळ्यार आपले दोनूय हात ह्या काशावांतल्यान भायर रिते अशें आसतले. आनी ह्या सैनिकांनी ताका विचारलें, तुज्या ह्या व्हड 3 रिक्वेस्टा फाटल्यान कितें हेतू आसा? आनी ताणें सांगलें, पयलें म्हळ्यार म्हजें काशाव दोतोर वतलें. हें खुणायता आमकां जेन्ना मरण येता तेन्ना आमची दुडू गिरेस्तकाय कित्याक उपकारो ना. हांव केदोय व्हडलो मनीस आसूं, म्हज्या जिविता पासत एक खीण विकतो घेवंक जाय. दुसरें म्हळ्यार जी गिरेस्तकाय हांवें जोडल्या ती जमनीर वतय. हें खुणायता की गिरेस्तकाय संवसारांत सदां काळ उरपाक आमी येवंक ना. आमकां मेल्या उपरांत आमची गिरेस्तकाय, आमची पदवी आमी हांगाच सोडटले. आनी तिसरी रितामे हात खुणायता आमी ह्या संवसारान विंगली आयल्यान कांय घेनासतना आयल्यान आनी आमी कांय घेनासतना वेतेले. आनी हाकाच लागून आमी बऱ्यो कोन्यो करूंक जाय, कित्याक बऱ्यो कोन्योच आमी सुर्गी राज्यान वतले. तर मोगाल इश्टानो, जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता, जीवन जेजू ह्या आल्तारार येता, पयले सुवातेर आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. हांव ल्हानविकायेन जियेता, वो म्हाका गर्व आसा, म्हाका पदवी आसा. आनी जायते फावटी हे पदवेक लागून
हांव वायट रस्त्यार चलतां. आमची चूक मानून घेवया, आमच्या जिवितान एक नवसोडणी हाडया. आयज ल्हानविकायेन म्हजें जिवीत हांव कशे भशेन जियेता ताचेर नियाळ करूं. सायबीण मायक आमचो देखीवंत नमुनो कसो घेवया आनी आमच्या जिवितान बदोळणी हाडया. ल्हानवीक जावया, ल्हान उतराची जावया, मोगाळ कोन्नेची जावया आनी दुसऱ्यांच्या उस्क्यान भरून जियोय. तर हेंच करूं आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. ह्या वेळार आमची सगळी मागणी ते सेवा देवा बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान भिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी देवाचो मोग आनी ताची बरेपणां आपल्या हाताखाल आसलेले पोरचेक अनुभव दिवंक आनी तांकां देवा सरशी अदीक लागीं हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देवा आमचे मागणे तूं आयक. देवा आमचे मागणे तूं आयक. आनी आमची काकलूत काकलूत कर. आनी आमची काकलूत काकलूत कर. काकलूत 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 कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देवान आपल्याक ही जुटी फावो केल्या म्हूण ओळखून घेवूं आनी ताच्या शिकवणे पोरमोणे आपल्या हातांत घातलेलो वावर करूं तांकां बापाची कृपा मागुया. दुनियान देवा आमचे मागणे तूं आयक. देवा आमचे मागणे तूं आयक. आनी आमची काकलूत काकलूत. आमच्यो आवयो खूब त्रास आनी कोश्ट करून आपल्या भुरग्यांक ल्हानाची वोट कोतात. तर भुरग्यांनी हे तांचे कोश्ट मनान दवरूंक आनी तांकां मानान आनी मोगान वागोवंक सगल्यांक आमकां आवयांक बापाची कृपा मागुया. देवा आमचे मागणे तूं आयक. देवा आमचे मागणे तूं आयक. आनी आमची काकलूत काकलूत कर. आनी आमची काकलूत काकलूत कर. काकलूत 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 कर. मारिया आमची सोर्गीची आवय भोव ल्हानविकायेन आपल्या पुता जेजू कोडेन आमचे पासत विनोती कोत्ता. तर आमी भुरगीं कोशी तिचे सवें वचूं आनी जी कोण तिका जेजूची आवय म्हूण मानून घेनात तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. देवा आमचे मागणे तूं आयक. देवा आमचे मागणे तूं आयक. आनी आमची काकलूत काकलूत कर. आनी आमची काकलूत काकलूत कर. काकलूत 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 कर. भोव सर्गीचे बापा, ही आमच्या उंडे ही आमची मागणी सबार आमचे मनात आनी काळजांत आसात ती हे वेळार आमी तुका उबारता. जें कितें बरें तें आमकां सगल्यांक मेळून दी. जेजू क्रिस्ता
च्या नावा वरवीं Amen. दान नंतर वेळा गीत गावयात. नंबर C35 तुझ देण्यान फावो जाल्लो, पेज 43. Menam kadilo, muchacha bauran gelo, betu itau juga uno, tustenan pavosalo, pritu menam kadilo, muchacha bauran gelo, betu itau juga uno. Wakani tuka bapa, wakani tuka bapa, diam ka jiwa, jiwa uno. Wakani tuka bapa, wakani tuka bapa, diam ka jiwa, jiwa uno. बाबा बहिणी मुछेन तुमचे बलिदान सौर पदवीदार देवाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक कधी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सुरवेसपूर मारून घेऊ. देव आमचे मोगाड बापा, तुझ्या एकाच पुताच्या वयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तेचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमचीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमीन. सुरवेसभर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू, आमची काळजां उबारूय, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांचे वैभवा खातीर तुज्या अचंबोंत तूं अचंबोंत म्हूण ओळखूंक आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो भाग्योंत आंकवार मारीचो भक्तीन आमी आयज उगडास काडटा आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाडाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रेतुमेचेर कितली वट्टी तुजी विजमिता, सरकाळी मनशांताय कितली उप्रमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवेक चाकोरणेचेर काकुतीन तुवें नदर घाली. अनोसो सोरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार सतोसान तुका वाखाणटा सरकार. तांचे वाखाणेक आमचेय थाडे मेळूंक आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बाबा करस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त केयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त केयात नातली पियात. हे म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणीक कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलचें तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडसाक करात. Bawartacho good porco to you. Sobian Jesu ami wondokata ani eka sile pieta ditle papi tu voivo anesun ami tuche moron porgota. बाबा जेजूचे मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, ती सगळ्या राज आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकपार मारे देवाचे माये सांगाती, बागयोत जुजे तिचो पोती, बागयोत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून आमकां आपल्या बापाक उलो मारूंक ही आज्ञा दिल्ली आसा आनी आमच्या बापांत आमी जायतेंच मागता. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत करूंक आनी आमचे दुस्मनाक एके भशेन भोगसूंक. तर हें सगळें मागता आसतना आमी जेजू शिकयलें प्रार्थना सगळीं ह्या वेळार आमी दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीचा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेन बुडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत जबसकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरो भशेन अंतर आयकता.
तूं आमकां तुज्या उदार काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांची न्हय तुजे पवित्र सभेचे बावराताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संसाराची पापकां केली आमची काकूट आमची काकूट आमची काकूट देवाची शिणी संसाराची पापकां केली आमची काकूट आमची काकूट आमची काकूट देवाची शिणी संसाराची पापकां केली आमकां शांती आमकां शांती आमकां शांती ओस्तो देवाचो पूत जेजू जे आपल्या जिवितांत ल्हानविकायेचें जिवीत जियेलोय कितें वेळार ताची जेवणांची बाग घेतात ती सगळीं सुबागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगलिश्टानो कोम्याव सोंपेपणीन आमकां दिवपाक तुमचो आदार जाय तर वॉलंटियर्स आसतले तांचें तुमी आयकोचें पयली वाट दिवची भायर कोण आहात पळय तांकां पयलो कोम्याव मेळटलो आनी तुमी भोक्तीपणान कोम्याव घेवचो. देव बरें करूं. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवदांगी घेवयात. तोच म्हजें सगळें दायज. Soglie dai, tots moje dai, tots moje soglie dai, vorani la, moje pasot posto su, di lotani bran, sogle zove gordo. Todos corpan,
आयकां सांगता तुमकां तो इस्मोचो कोडपांतल्या मोवा भाशेन गोड रुचीक मोवा भाशेन तो उसकोडपांतल्या मोवा भाशेन सांगून पळया सोमिकाय मोरो कोडपांतुले मोवो सोरो कोडपांतल्या मोवा भाशेन गोड रुचीक मोवा भाशेन तो उसकोडपांतल्या मोवा भाशेन सांगून पळया सोमिकाय मोरो कोडपांतुले मोवो सोरो दुसरें गायन घेवयात नंबर D27 म्हज्या देवा तूं सूर बरो पेज 61 म्हज्या देवा Mocha deva, tu sur boro, ruska mozo doni koro. Soglia casa, nic bok tuzo, ave sodan skorum kavo. Soglia casa, nic bok tuzo, ave sodan skorum favor. Deva tuja, moga lafta, Talis moje, tu kadita, Deva tuja, moga lafta, Talis moje, tu kadita. Makarosoi, makaposloi, Yek mozo, obrasos loi, Korando, makarandoi, Yek mozo, obrasos loi, Korando, makarandoi, Deva tuja, moga klafta, Talis moje, tu kadita, Deva tuja, moga klafta, Talis moje, tu kadita, tuja roktan, tuja masa, maka postai Bora moga, moche kadi, kusar meloi, sorga dagi maka keloi, moche kadi, kusar meloi,
स्वर्गालाही म्हाका दिलो देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोजे तुका दिता देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोजे तुका दिता. प्रार्थूया. स्वर्गीचे बापा, तुझ्या आवय पुताच्या आवयचो उगडास काडून हे पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमचे सोर वंडारा जेजूचे जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय. आंकवार मारीची देख घेवंक आनी तिच्या आदारान तें जिवान दिसान दीस अदीक बरूंक आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्याचे मोगाचें जिवीत जावं ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगलिश्टानो सदांचे पोरमोणे आतां फ्लॅग हॉइस्टींग आसतलें, त्या पयलीं मागणें आसतलें आनी सांजे पुरसा. तेच परी कुमसाना 3 तान सुरू जाता. 3 ते 4 तरणाट्यांक दवरल्यान तो तरणाट्यांनी हाचो फायदो काडचो आनी सकाळची 6 तान कुमसारां स्टार्ट जातात आनी सांजे 6 मेरेन काबार जाता. देव बरें करूं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर परविदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात ल्हानविकायेचे मनशां जावंक देवाचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उदकां. पवित्र उदकाचो शिवर मातना गीत गावयात. नंबर L8 वाव वाव जिव्या उदका.
उदकान नवे जिवीतूक जातात तसो फाटी मनशाक आत्म्यांतलो नवो जीव प्राणीक जाता वाव जिव्या उदकान देव देव पवित्रात्म्या वाव जिव्या उदकान देव देव पवित्रात्म्या तशी जेजू वरवीं आत्म्यांतली उदकान मेळटा सुफलाय उदकान आत्म्या पदवेन बापाच्या भुरग्यांक दैवीक सुंदराय वाव जिव्या उदकान देव देव पवित्रात्म्या वाव जिव्या उदकान देव देव पवित्रात्म्या छोटा गान करूयात नमान 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 मरिये आमी बाळगां तुजी आर्गां तुका दितात दोनूय आजोटा उलो तुका मारता राखून राखून आमची राखण कोताय ताजान तांतीन वाजता आत्मारी मोरये मोगाल माये कितली दुलोक निर्मळ दिसण्यान दिकायताय गंगम शिवडायताय शिवराक तुजो पोरमो भुरगीं तुजी ल्हान बाबोय आमची जावं उदक शीतल रातू आमकां पावतू आमकां सांबाळ सदांच निर्मळ रातू आमकां पावतू आमकां सांबाळ सदांच निर्मळ नमान 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 मोरये नमान तुका कोता उलो तुका मारता राखण राखण आमची राखण कोताय म्हण ताजान तांतीन वाजता आत्मारी मोरये मोगाल माये कितली दुलोक निर्मळ दिसण्यान दिकायताय दोंगम शिवडायताय शिवराक तुजो पोरमो भुरगीं तुजी ल्हान बाबोय आमची जावं उदक शीतल रातू आमकां पावतू